पेरीस म्हजें नांव म्हाका जाणा सगळो गांव वाड्यांतल्या सरगराचो कुपाद्र हांव म्हजें नांव पेद्र जुवांव लोक म्हणटा सोऱ्याचे बोयाव लोकांच्या तोंडान सदांच आसता म्हजें नांव लाद्रू पेरीस म्हजें नांव म्हाका जाणा सगळो गांव वाड्यांतल्या सरगराचो कुपाद्र हांव म्हजें नांव पेद्र जुवांव लोक म्हणटा सोऱ्याचे बोयाव लोकांच्या तोंडान सदांच आसता म्हजें नांव आमी तेगी बेकार आसाव काम नासतना लोक आमकां म्हणटा बावा पाट भगवाना थंय सोदून गेल्यार आमकां काम मेळना देखून आमी वॉट इज बीट नांव करत नासतना आमी तेगी बेकार आसाव काम नासतना लोक आमकां म्हणटा बावा पाट भगवाना थंय सोदून गेल्यार आमकां काम मेळना देखून आमी वॉट इज बीट नांव करत नासतना म्हजी बायल कोटी जुवाना हांव तिच्या पेंगटा पावाना ती म्हाका धमकी दिता उठता बसताना म्हजी बायल कुंटी आसून ता हांव म्हज्या बायलेक येता ती म्हज्या कानान धरून उल्हाळ दाखयता म्हजी बायल दोंडी जुवाना हांव तिच्या पेंगटा पावाना ती म्हाका धमकी दिता उठता बसताना म्हजी बायल कुंटी आसून ता हांव म्हज्या बायलेक येता ती म्हज्या कानान धरून उल्हाळ दाखयता प्रोहिबिशन हाडला आमचेर आमच्या बायलांनी ती आमकां रावोंक दिना आमच्या पायांनी गांवार कोणाक तरी भियेनाव आमी पूण आमची बायलां आमकां दितात गुंड्यांनी प्रोहिबिशन हाडला आमचेर आमच्या बायलांनी ती आमकां रावोंक दिनात आमच्या पायांनी गांवार कोणाक तरी भियेनाव आमी पूण आमची बायलां आमकां दितात गुंड्यांनी या भारताच्या भोवारी सजाची चलता तयारी फाल्यां काय वायट घडत आमच्या गांवारी ह्या एमर्जन्सी वेळारी दाखोवंक आमची शिपायगिरी ते गायिल्यांचे म्हणून चिंतला मिलिटरी या भारताच्या भोवारी सजाची चलता तयारी फाल्यां काय वायट घडत आमच्या गांवारी ह्या एमर्जन्सी वेळारी दाखोवंक आमची शिपायगिरी म्हणून चिंतला मिलिटरी फाल्यांच्या बसार आमी वेता मिलिटरी देखून तुमी भियेवचे नाका भाव आनी भयणी जर आमची गरज पडा तुमच्या संगतीनी तयार आमी लागरू बेगरू वाडीस कंपनी फाल्यांच्या बसार आमी वेता मिलिटरी देखून तुमी भियेवचे नाका भाव आनी भयणी जर आमची गरज पडा तुमच्या संगतीनी तयार आमी लागरू पेद्रू वॉट इज कंपनी तयार आमी लागरू पेद्रू वॉट इज कंपनी तयार आमी लागरू पेद्रू वॉट इज कंपनी देव बरें करूं.